शापोरा न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडपाचो वेवसाय धूमधडाक्यात चलता. थळावे कामुर्ले पंचायतीन गंभीर आरोप केला. ह्या बंदी आशिल्ल्या वेवसायाक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, खण खातें, पुलीस, उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदाराचो गुप्त आशिर्वाद आसा अशें पंचायतीन म्हटलां. शापोरा जातल्या रेंवेच्या वेवसायाची परवानगी दिवपी आदेशाची प्रत दिवपाची मागणी खण खात्या कडेन पंचायतीन केल्ली, पूण तांणी ती दिली ना अशें कामुर्लेचो सरपंच विशांत नायक गांवकारान सांगलें. कामुर्ले आयज 3-3.5 म्हयने जाले इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शन चालू आहा. आमी मायन डिपार्टमेंटा कडेन एक लेटर केल्ले पंचायतीन की तुमच्या कोणी लायसन इश्यू केल्या ती आमकां कॉपी दिवची, पण आयज पर्यंत मायन्स डिपार्टमेंटान कसलीच कॉपी दिली ना. आयज हांव तुमच्या मार्फत सरकाराक विनंती करता की हितून सगळे इनवॉल्व आहात. एक मायन डिपार्टमेंट, कॅप्टन ऑफ पोर्ट, पोलीस डिपार्टमेंट, कलेक्टर, मामलेदार, सगळे. मामलेदाराची जीप येता, पण जीप येवच्या पयलीं सँड एक्सट्रॅक्शनाक मॅसेज गेली वयता की गाडी सगळे काडात म्हणून. आमचो कामुर्ले प्लॉट आहा थंय पंचायतीचो, ते पंचायतीचे भितून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची बोर्ड आहा, पण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स कांयच इनिशिएटीव घेयना. इलिगल जर ही मायन सँड एक्सट्रॅक्शन चालू आहा जाल्यार बेगीतल्या बेगीन बंद करची, आनी जर ती लिगली चालू आहा जाल्यार तेंच्यांनी खुशाल काडची. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर.